गोयच्या लोकसंख्येच्या संरचनेत व्हड बदल जाला अशें राष्ट्रीय कुटुंब भलायकी सर्वेक्षणाच्या आंकडेवारींतल्यान स्पष्ट जाला। राज्यांतलो टोटल फर्टिलिटी रेट 1.6 मेरेन देंवलो। देशांत सिक्कीम राज्याचो फर्टिलिटी रेट सगळ्यात कमी आसा। ताच्या फाटल्यान गोयचो नंबर लागता। पंजाब, पश्चिम बंगाल आनी मिझोराम ह्या राज्यांची फर्टिलिटी रेट 1.6 इतलीच आसा। दुसरे वटेन 15 वर्सां सकयल्या भुरग्यांचें प्रमाण कमी जायत आसा। तशेंच गोंयांत ज्येष्ठ नागरिकांचें प्रमाण नेटान वाडत आसतनाच तरणाटे आनी बाल लोकसंख्येचें प्रमाण उणें जायत आसा। ह्या बदलाचो थेट परिणाम अर्थवेवस्था आनी समाजीक वेवस्थेचेर जावपाक शकता।